नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज खूब खास हेडोन आसा कारण आमचे भितर स्टुडियोक 2 गेस्ट आसात. 2 गेस्ट कित्या खातीर जाल्यार पयली फावट म्हाका दिसता काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार आनीक दक्षिण गोंयचे उमेदवार दोगूय जाण एकाच फावट वन डे बिफोर द ऑफिशियली किक स्टार्ट दियर कॅम्पेन आमच्या स्टुडियो भितर आसात. तांची वळख खूब करपा आता उत्तरेच्या उमेदवाराची, पण आज तुमकां उत्तरेचो काँग्रेसीचो उमेदवार म्हणूनच भाई वळख करता ते रमाकांत भाई कलप आनी दक्षिणेसावन कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस. विर्यातो भाई वेलकम. हांव सगळ्यांत पयलीं जो प्रश्न विचारता दोगी जाणांक की लोक म्हणटात इतली उसरां नांव जाहीर जालीं की तुमी प्रचाराक तुमकां टायम आसा काय म्हणून, आनी तरी आसतना तुमी सांगतात की आमी पाडव्याक नाल्ल फोडटा म्हण. भाई तुमचे कडच्यान सुरवात करता देन आय विल गो टू कॅप्टन. ओके, भितर कांयच डिफिकल्ट कांय ना. जरी आमी प्रत्यक्ष उमेदवारी आमकां लेट दिली जरी गेली तरी आमी लोकां फुडें बरेच वर्सां बरेच म्हयन्यापासून आमी आसात आनी काँग्रेस पक्ष उमेदवार ही तिकेट दितलोच उमेदवार आसतलोच. काँग्रेस पक्ष लढाईक उबो आसा हें लोकांकय खबर आसा. आनी भाजपाचे जे कितें उमेदवार आसात किंवा भाजप पक्ष म्हणून जो आसा तांच्या संदर्भाची म्हायती लोकांक आसा. सो नवें कितें घडटलें अशें म्हाका दिसना. आमचो रीच आमी खेड्यापाड्यांतल्या लोकां पर्यंत आमी आदी पासून हांव तरी आदी पासून आसा. आनी म्हाका हें नवें न्ही, हें इलेक्शन म्हाका नवें न्ही. ताका लागून म्हाका कितें 20 दीस उरले कितें आनी 30 दीस उरले हो फरक पडना. ऑफकोर्स प्रत्येक गांवांत घराघरांत एरवी जर बरो वेळ मेळटा जाल्यार घराघर पावतले आसले आमी. आतां वाड्या वाड्यांनी पावतले, पण पावतले हें निश्चित. शिवाय तुमचो प्रुडंट मिडिया आसा, गोंयभर लोक तो पळयता, इतर सोशल मिडिया लोक पळयता, वर्तमानपत्रां इतलीशीं आसात, ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां फुडें पावतले. तुमी म्हणटा देर इज इनफ टायम. येस, देर इज इनफ टायम. कॅप्टन यू आर अ न्यू कॅन्डिडेट. न्यू कॅन्डिडेट म्हणटकीर लोकांक वळखय करून दिवप जाता. टायम पावतलो. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाक, आमकां सर रमाकांताक आनी आमकां आपयलें म्हण. आमी याद करीत जाल्यार 16 जानेवारी 2024 आमी ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपाक जेन्ना डिसिजन घेतलें लोया मैदानाचेर, दॅट वॉज समवेअर मिड डिसेंबर 2023. आनी तेन्नाच्यान आमी 5 ते 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीज चूज केल्यो टू टेस्ट द वॉटर्स. लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसतलो. आनी एक्सटेन्सिवली भोंवले आमी. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट टीम आशिल्ली पळय ती आमी भोंवले, तांचे बरोबर हांव आशिल्लो. आनी 16 जानेवारी वॉज अ बीग सक्सेस. आनी तो जेन्ना फीडबॅक इवॅल्युएट केलो बाय द काँग्रेस लिडरशीप इन गोवा, एंड दॅट टायम श्री माणिकराव ठाकरे तो न्यूली इन्चार्ज हें जाल्लो पॉयंट, तेन्ना आमकां गमलें येस म्हाका दिसता टायम आमचो बाब अमित पाटकर, युरी आलेमावन, बाकीचे MLA, दे सेड वी हॅव टू स्टार्ट अ कॅम्पेन अनऑफिशियली बट नॉट कॅन्डिडेट स्पेसिफीक. इट शूड बी पार्टीच्या नांवान सिंबल. आनी इंडिया अलायन्स तेन्ना वयर सकयल जाताले, दे वर निटी-ग्रिटीज एंड ऑल, बट तुमी काँग्रेसाच्या नांवान पयलीं फुडें वचा. सो वी स्टार्टेड. वी डिडंट मेक नॉयज. काणकोणच्यान स्टार्ट केलें तें म्हाका दिसता टुडे वी आर मच अहेड. पर फाल्यां जेन्ना आमी म्हणटा किक स्टार्ट इज सिंबॉलीक एंड वीथ गुड कॅम्पेन फिल्डाचेर चालूच आशिल्ली. चालू आशिल्ली. भाई आतां कॅन्डिडेटांचेर या नॉर्था भितर दोनी कडेन म्हाका दिसता ही प्रतिश्ठेची जातली. खूब वर्सांनी दोनी कडेन म्हाका दिसता गोईंग टू बी अ व्हेरी ह्यूज प्रेस्टीज बॅटल. नॉर्थ आनी मागीर सावथाचेर या भाई विरुद्ध भाऊ. आतां 25 वर्सांनी आमकां भाई विरुद्ध भाऊ पळोवपाक मेळटा. आनी सुरवात थंयच्यान करता. श्रीपाद नायक इज ट्रायींग फॉर डबल हॅट्रीक. हाव कॅन रमाकांत खलप स्टॉप हिम? It's very simple. Answer lies with whatever Bhau has done all these years. कितें आसा, लोकशाही इतली आमची आतां प्रगत जाल्ली आसा, आमचे वोटर्स इतले प्रगत जाल्ले आसा की ते सगळ्याचे कार्यकाल, केल्ली कामां हाची एक प्रकारे तुलना करतात, तोलतात, ताका तोलून मापून पळयतात. भाऊन कांय केलें ना. कांय केलें ना तें ताणें स्वता सांगचें अशें म्हाका तरी दिसता. म्हजो वेळ जेन्ना येता तेन्ना सांगतलोच हांव. पण भाऊन 2 कितें आठवडे केलें. पयलीं भाऊ तुमी बसल्या त्या सिटाचेर बशिल्ले. हय. भाऊन म्हाका सांगलें आपणें कांय केलें ना. हो आरोप फुटीचो. कोणें कितें म्हणून उत्तरेच्या जनतेन आपल्याक परत परत निवडून दिला, हीच आपली कामाची पावती म्हण. हाऊ डू यू तशें ना. तें ताका लोकांनी निवडून दिलें हें खरी खबर आसा. हय. काँग्रेस पक्षा कडल्यान त्या वेळार तितलें काम जावंक जाय तें कदाचित जालें ना. तशा प्रकारचे उमेदवारय पक्षान दिले ना. अनेक कारणां ताका आसतात.
आणि नवी नवलाई आसता काम करून घेवपाची. खासदार त्या स्वता डबल इंजीन म्हणटा, दिल्लीचें सरकार, हांगाचें सरकार, तें सरकार वगैरे वगैरे अनेक फॅक्टर भितर आसतात. पण आज जेन्ना 25 वर्सां फाटल्यान आमी सगळे हे कारकीर्द पळयतात, स्वता भाऊ ते आपल्या कारकिर्दीत पळयता, आज ते ज्या ज्या वाड्यांनी चल्ले, ज्या गांवांनी चल्ले, थंय जें कितें रिएक्शन तांकां मेळटा, हे सगळ्याचो सम टोटल जो आसा तो असो आसा, भाऊ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ. तेन्ना नव्या मनशाक आमी ही एक संदी दिवया. आणि तो कसो की टायम टेस्टेड इंडिविज्युअल अशा प्रकारे काँग्रेसीन म्हाका थंय फुडें केल्लो आसा. आणि म्हणून हांव म्हणटा की दीस इलेक्शन रमाकांत खलप इज गोईंग टू बी दी वॉयस ऑफ नॉर्थ गोवा, वॉयस ऑफ होल गोवा अलॉंग विथ माय फ्रेंड. आणि त्या लोकसभेन, त्या पार्लमेंटात 99 जे जालें ना ते 2024 जातलें सहज जातलें. अशें म्हणटा Oh, तुमी. yes. विल गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द पयलीं हांव सावथाची घेता. बरें घ्या. तुमचे तर सावथाक अशें जालां की इट हॅज बिकम अ डिफरंट लेवल ऑफ प्रेस्टीज बॅटल. एक वटेच्यान तुमचे सारके कॅन्डिडेट जे एक्टिविस्ट आशिल्ले, स्वता इंडियन नेव्ही कॅप्टन आशिल्ले, कारगिल वॉर हिरो, दुसरे वटेच्यान पल्लवी देंपे. पयर तुमी एक स्टेटमेंट काडलें बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाचेर, तातूंतल्यानच वाद जालो. हाव आर यू लुकिंग एट दीस? दीस इज कायंड ऑफ अ हाय वोल्टेज बॅटल. पण पयले सुवातेर जेन्ना हांवें नेवीच्यान आफ्टर 26 इयर्स VRS, वी डोंट कॉल इट VRS, वी कॉल इट प्री मेच्युअर रिटायरमेंट, जेन्ना ते घेतले हांव एक्चुली गोईंग टू UAE फॉर अ व्हेरी लुक्रेटीव जॉब. बट अशें कितें गोंयान घटना जाली, अशे कायदे काडले जे आमचे जमनीचेर एक अटॅक जाल्लो. सो आय गेव अप दोज ड्रिम्स. आनी तेन्नाच्यान एक सगळे NGO एकठांय करून आमी एक गोंयचो आवाज म्हूण केलो, लढाई कॉमेस केली. तेन्ना आमी चिंतूकूच ना पॉलिटिक्सान येतले म्हणून. आयज लोकसभाची टिकेट म्हाका मेळटली म्हणटा चिंतूकूच ना. तेन्ना ब्लायंड दीस वॉज वी हॅव टू सेव आर लँड. आतांय Activism. मकसद, येस, people call it activism. I never called myself activist. I just said गोंयचो मोगी, we love Goa, we have to sacrifice our lives. गोंया सेव करपा जाय. तो उजो अजुनूय आसा भितर. Just that the medium has changed from activism to politics. लेबल चेंज जाला. Yes. But you have a very high profile candidate against you. Yeah, पळय, कॅन्डिडेट कोणूय जावं, what can I do for my state? I know what are the problems of Goa. I know how it can be solved. We just need that one particular seat, because this Lok Sabha, हांव साऊथ गोवाचे तर उलयत, इट इज, हांवें पयलेंय सांगलां, नॉट कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस. इट इज ऑल दीस पीपल हू लव गोवा एंड हू आर फायटींग फॉर गोवा. ही सीट म्हाका दिसता काँग्रेस हाय कमांडान इन एसोसिएशन विथ इंडिया अलायन्स हे सगळ्या लोकांक दिल्या जे गोंय सेव करपाक सोदता. ओके, बाय देन कम्स टू नॉर्थ अगेन. आणि जे बीजेपीतले कांय जाणकार तुमचेर सद्याक उलयतात ती गजाल अशी, 1999 व्हरता ते आमकां. ते म्हणटात 99 भाई युनियन मिनिस्टर आशिल्लो, काँग्रेस भरभक्कम आशिल्ली, हांगा काँग्रेसीचे सगळे दिग्गज नेते काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले. तेन्ना भाईच्यान भाऊ खरोवपाक जालना. आतां जेन्ना काँग्रेसी कडेन जेम तेम 3 आमदार आसात, बुरिल्ली खंय आहा तें खबर ना. रागार जाऊ आज नाका. भाई भाऊ कसो रोयतलो? रागार जाऊ नका. हय, हांव कितें म्हणटा ते म्हणटात. ताणें रागार जाऊ हा, नये. अशें तांकांय कळ्ळें सांगा न्ही? तुमी. की आमी तर सांगलें की भाऊ, तुका कितें स्मृती भ्रंश जालो काय कितें? तूं विसरभोळो जाला काय कितें? इन 1999 खलप वॉज नॉट अ मिनिस्टर. हें लक्षात घ्या. 98 पर्यंत जावं मंत्री आसा. पण कारकीर्द आशिल्ली न्ही भाई. 96 ते 98 ची हय. कारकीर्द आसा, बरोबर न्ही? तर रमाकांत फुडें खलप was a huge brand. ह्यूज ब्रँड जरी जालो तरी तुमी लक्षात घ्या, लोकांक नवें कितें तरी नवलाई जायी आसता न्ही, नवी नवलाई जायी आसता. ती नवलाई पळयली न्ही, आनी त्या वेळार कितें जालें की भाजपा म्हज्याच पाठिंब्यान भाजपा वयर सरताली, म्हज्याच पाठिंब्यान. आतां खुद्द भाऊच घ्या न्ही, भाऊ पयले फावट आमदार जाला, रमाकांत खलप स्टूड विथ हिम. हांवें तेच्या साठी प्रचार केलो. LK अडवाणी बरोबर हांवें तेच्या मतदारसंघान काम केलां. ते एकल्यासाठी न्ही, भाजपाचे 4 आमदार हांवें निवडून हाडले. अशें म्हणटा हांव. चूक जाली. ओके, चूक बरें, लोकांनी ठरयलां, आतांय ठरयतले ते. परंतु म्हजेर जो अन्याय जालो तोय लोकां समोर आसा न्ही.
हांव तुमकां निवडून हाडटा आनी तुमी म्हाका माद्रान डिफीट So करता. तुम्ही आज लोकांक 1999 वचून याद करून दितात. याद करून दिवचो ना एरवी जाल्यार उलोवपाचो ना. पण तुमी जेन्ना सांगतात की 99 रमाकांत खलप आसा खोटें सांगतात तुमी लोकांक, त्या वेळार तुमकां स्मृतीभ्रंश जाला म्हणून सांगचें पडलें न्ही म्हाका. 98 म्हजी कारकीर्द कायदा मंत्री किंवा खासदार म्हणून सोंपली न्ही ती सोंपल्या नंतर हांव पण ते ओगी म्हणतात आसा. त्यांना इतली व्हडली मोठी भरभक्कम काँग्रेस आशिल्ली त्यांना हरोवपाक जालना अशें कशें वयतले काय म्हण? भरभक्कम असली पण असोय गोष्टी घडल्या की जेव्हा ज्या वेळार काँग्रेस ही भरभक्कम पार्टी म्हणून आसा त्या वेळार काँग्रेसय पराभव जाल्लो आसा. आज भाजपा भरभक्कम आसा अशें म्हणपाचें आसा तुमकां न्ही. तर भाजप जर त्या वेळार भरभक्कम काँग्रेस आसताना जर डिफीट जाता म्हजो, तर आतां भरभक्कम आसलेली जर बीजेपी आसताना बीजेपीचो कित्याक पराभव जावं न्ही. तोच नियमातलाय म्हणटा तुम्ही. लावया हय लाय नियम न्ही आतां. आनी हांव म्हणा भाऊ तुजी 25 वर्सांची कारकीर्द आणि म्हजी फक्त 17-18 महिन्याची कारकीर्द. चला डिबेट होऊ द्या, बसूया आमी समोरासमोर डिबेट करूया. ह्या 25 वर्षांत भाऊ तुजें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर गोवा कितें? रमाकांत खलप 18 म्हयन्यान तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें? यू आर चॅलेंजिंग श्रीपाद आय चॅलेंज हिम इफ नीड बी. करूया न्ही डिबेट आमी. 25 वर्सां विरुद्ध हय, देड वर्स. 25 वर्सां आयकून घे. खासदारांक 2 कोटी रुपया वर्साक मेळटात. ताका म्हणटा मेजा वयलें केळें. कारण सगळ्या खासदारांक ते मेळटात. ते घेवन खंय बिल्डींग बांदली, खंय हॉल बांदलो, खंय आनी कितें केलें. म्हणजे खासदार जाता. भाऊ काम सांगता भाऊ म्हाज्या बरोबर कळंगुटी यो न्ही. यो म्हज्या बरोबर नाका तुमी घेवन चला. कळंगुटची वाट कित्याक आज लागली? चारी वट्टारी लागली. भाऊक लागून लागले भाऊक लागले म्हणना. मागीर भाऊक लागून व्यक्तिशा म्हणना. पण भाऊ तू टुरिझम मिनिस्टर म्हणून काम केलाय, तू खासदार म्हणून काम केलाय. थंय जे कितें चलतालें ते तुम्ही केन्ना पळयलें ना. वॉट इज वेर इज युअर टुरिझम पॉलिसी? आज देशांतले विदेशांतले जे लोक गोव्यात येतात आणि ह्या किनारपट्टीन फिरतात ते अक्षरशः हेवटेन तेवटेन पळयतात खंय बाथरूम आसा काय, खंय वॉशरूम आसा, खंय आमकां रिलीफ करपाक मेळटलो. कितें केलें हांगासरल्यान? तुम्ही म्हणटात भाऊ डिबेटीक यो. यो हांव म्हणटा यो. कॅप्टन सरळ यो. व्हेरी सिंपल क्वेश्चन सावथाचेर. परत सगळे जाणकार म्हणटात की फाटले खेपेक तुम्ही सीट जिखले कारण सुदीनबाब बीजेपी बरोबर नाशिल्लो. दे टूक सम पॉलिटिकल डिसिजन्स, दे हॅड टू पे द प्रायस. आज जो आर्ग्युमेंट जाता की दिगंबर कामत बीजेपी बरोबर, रवी नाईक बीजेपी बरोबर, सुभाष शिरोडकर बीजेपी बरोबर, सुदीन ढवळीकर बीजेपी बरोबर, तुमच्या बरोबर कोण आहा आणि तुम्ही खंयच्यान काडटले मतां? आमच्या बरोबर लोक आसा. ना हे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नो 8 जाण पळय गेल्या हय. तांकां आमी ओपन चॅलेंज करता. 4th जून पीपल वूड टीच देम अ लेसन. आतां जेन्ना तुमी म्हळें MGP काँग्रेसा बरोबर आशिल्ली, तो वोट शेअर तर पळय तेन्नाचो. आम आदमी वॉज नॉट विथ अस. आयज आम आदमी इज पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स. सो सगळे तर आमी इक्वेशन घेत, द वोट शेअर घेत जाल्यार एक्चुअली वी आर अहेड बाय 30,000. बट आमी जे ग्राउंड वर्क केला इन द लास्ट ऑलमोस्ट 18 months बिल्डिंग अप द पार्टी अक्रॉस गोवा, नॉर्थ साऊथ, बूथ लेवलाचेर आयज पासून काँग्रेसान केन्ना करूंक नाशिल्लें. बट जेन्ना श्री राहुल गांधीन एक हें स्टार्ट केलें एज आफ्टर भारत जोडो यात्रा, हाथ से हाथ जोडो अभियान स्टार्ट केलें. तेन्नाच्यान द एम वॉज स्टार्ट एट बूथ लेवल, कनेक्ट टू द लास्ट मॅन ऑन ग्राउंड. आमचो जो वोटर आसा ताका आमी फक्त इलेक्शनाच्या टायमार याद करता. व्हेरी फ्रँकली सांग्यार, केप्यां, काणकोण ह्या तालुक्यांनी, फोंडे टू अ लार्ज एक्सटेंट नाव मोर्मुगांव काँग्रेसीचे बूथ लेवल ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आसा. केले व्हेरी फ्रँकली आमी केले. आय कॅन शो यू प्रायवेटली एका बुथार कशी टीम बांदून हाडल्या पळय ती आमी एका बुथार, विच वॉज नेवर देर. टुडे वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट. आय विल गिव एक्झाम्पल. लास्ट सॅटर्डे श्री एल्टन डिकॉस्ता MLA, ही हॅज बीन मेड साऊथ गोवा कॉर्डिनेटर. ताणें साऊथ गोवाचे सगळे ब्लॉक प्रेसिडेंटांक आपयले आनी तांचे कडच्यान एका बुथार इन ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या बुथार कोण आसा बाय नेम, फोन नंबर, ते सगळें वॉज प्रेझेंटेड. आज तुम्ही म्हणटात काँग्रेसी कडेन बूथ लेवल ऑर्गनायझेशन आसा. एब्सोल्युटली आसा. आणि आज जेन्ना हे व्हडले दिग्गज नेते तुमचे बरोबर नात, दिगंबर बाब, रवी बाब, सुभाष शिरोडकर, ताजो कांयच फटको बसचो ना. आमी पयरूच कोणाक आमी सांगताले हय काँग्रेस म्हणजे एक दर्या कसो.
आणि थोडे फावट दर्या हॅज गॉट अ सेल्फ मेकॅनिझम की कचरो काढून भायर उडयता तडी आय टेक इट हें बरें आतां ते सोडून वता कचरो आशिल्लो तेन्ना लिडर बिकॉज जशें आमी म्हणला गोईंग बॅक टू 1999 हय. श्री रामाकांत खलप वॉज इट अ सबोटाज वॉज इट इज समथिंग एल्स विल बी प्रोवन नाव इन 2024 कचरो गेलो when none of those guys are there with you. मेनी वर देर No, now none Yes, of those guys. yes, Yeah. they are not there, and you will see the result in north and south. We were only talking south. Today, since I was also involved in that Yeah. building up, I can tell you, north we are winning. ओके हांव तुमच्यान नॉर्थ वी आर विनिंग ह्या शब्दा वयल्यान तुमचे म्हऱ्यांत येता फाटल्या 5 वर्सांची काँग्रेसीची दशा आज एक सामान्य गोंयकाराचें हांव विचारतां कारण एक लोकशाही भितर प्रत्येकाक दिसता की एक सक्षम विरोधी पक्ष आसूंक जाय पण जे काँग्रेसीन आमकां विरोधी पक्ष म्हणून फाटल्या 10 वर्सां भितर गोंयांत दिला एक गोंयकार म्हणून हांव तुमचेर कित्याक विश्वास दवरूं अशासाठी दवरात हांव गोंयकारांक विनंती करता की एक धडो गोंयकार वोटरांक इलेक्टोरेटाक ह्या सगळ्या प्रकरणातून मेळ्ळा ज्या काँग्रेस पार्टीन सुरवाती पासून एंटी डिफेक्शन कायदो हाडलो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करून हाडले राजीव गांधीच्या काळापासून जाल्ले आणि जो भाजपा पक्ष नेहमीच आमी प्युअर आमी सगळ्या बाबतीत आमी प्युअर आसात आमी दुसऱ्यांक कोणाकच केल्या पार्टी आमी फोडचे ना आमी लोकशायेचेर पूर्ण आमचो विश्वास आसा अशें सांगणारी भाजपा वचून तुकडे काडटा बोसकून अक्षरशः हिसकावून आमदारांक व्हरता हें योग्य तुमी लोक तुमगे वचपास आमदार करता. इल्लेशे बाबू जाल्ल्या विशीं सांगता म्हाका आनी ना, बाबू जाल्ले म्हूण सांगना. ते उमेदीन वता थंय उमेदीन कोण वचना आं. जे पळय गेल्यात न्ही तांच्या फाटल्यान कितें तरी कारण आसात तांची आतांच तुमी पळयात न्ही जे कितें आज देशान घडटा ज्या तरेन ते भंयान गेल्यात ते भयानूय गेल्यात फायद्याकय गेल्यात आणि आनीकय कितें कारणां आसती ती ताणें स्वताच सांगची कितें कारणां आसत ती मागीर पण आज तांकां सगळे तरेची आयकून घेयात की तांकां सगळे तरेची पोझिशन काँग्रेस पार्टीन दिल्ली आमच्या खुद्द दिगंबर कामत वॉज द लिडर बाकीचे मंत्रीपद सगळे जाले इतले आसतना तुमी चल्ले गेले कित्याक अशी कारणां कितें घडली तुमकां तुमी कितें व्हडले कोण जाले लोकांनी तुमकां कितें व्हडले हार घातले तुमी गेले म्हणून घालूंक ना कितें तरी कारणां आसूं ती कारणां ते मागीर आज विश्वास कित्याक दवरपाचो परत अशा साठी परत फाल्यां लोकांनी नवीन आमदार निवडून दिले येस तेय आमदार वचचे ना. अशा साठी दवरचो की जे नवे येतात आता हय. त्यांच्या समोर एक हो सगळो लेसन आसा जे घडून गेले त्या बद्दल लोकांनी जी कितें चिंतू केल्या ह्या सगळ्याची तो लेसन म्हणटा तुमी तो एक लेसन आसा केवळ सेम क्वेश्चन दक्षिणे भितर ही परिस्थिती जाल्या बरोबर दक्षिणे भितर चड जाल्या कित्याक लोकांनी विश्वास दवरचो आज जेन्ना आज तुमी सांगतात की आमी वेगळी काँग्रेस आमी नवीन फेस कित्याक खातीर विश्वास दवरचो आमी जेन्ना लोकां समोर गेले हय भरपूर तिडक आशिल्ली तांकां 8 जाण गेले घात घेतलो इट केम ऑन बॅक टू बॅक जे 10 गेल्ले पळय ते आमी तांकां सांगले ते 10 जाणां कडेन तुमचो तरी कॉन्टॅक्ट आसा ते 10 जाणांक विचारा यू ऑल टॉट अ लेसन दे देमसेल्फ रिग्रेट की तांकां कसले परिस्थितीन व्हेल्ले कसले ऑफर दिल्ले एंड दे यूज एंड थ्रो केले हांकांय तशेंच जातले बट काँग्रेस पार्टी वील गिव यू न्यू फेसीस इन 2027 प्रोसेस स्टार्टेड आनी ते लोकांक जे सदांच आमी कॅन्डिडेट दिताले नो यू गेट इनवॉल्ड आनी आमी तांकां सांगला नेक्स्ट कॅन्डिडेट यू वील चूज डोंट अलाव द पार्टी बिईंग पार्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन तांकां आमी एवरी ब्लॉकान 40 ब्लॉकांनी वचून सांगला पार्टये कडेन विचारनाका कॅन्डिडेट तुमी दितले आतां कॅन्डिडेट पण म्हाका एक गजाल सांगात जे गेल्यात ते आपली मतांय घेवन गेले न्ही ना. आज तुमकां मतां जाय न्ही ती ना जे पळय गेले हय दे वील बी किक्ड आउट बीजेपी वील कम टू नो दॅट हांकां घेवन लोक तांचे बरोबर रावंक ना यू वील सी दीस वी आर कॉन्फिडंटली हांव सांगता यू आर सेइंग अ पर्सन लायक दिगंबर कामत शिफ्ट्स एंड द वोट डजंट शिफ्ट इट वील नॉट शिफ्ट ताका तर 8,000 प्लस पडलेली जाल्यार देर वॉज अ कारण जाणी वोट केल्ले जे लिडर आशिल्ले तांणी सांगला खंयचे परिस्थितीन तांणी दिगंबराक हें वोट हाडलेलें इन 2022 म्हणून एंड दे वील बी टिचींग हिम अ लेसन ओके ह्या हाजेर बाई उत्तरेक येता उत्तरेक सादी गजाल आहा जो हांवें प्रश्न कॅप्टनाक विचारलो सेम प्रश्न आज 70 तुमचे कडेन कितें आहा थंय ते म्हणटात की द बिगेस्ट लीड वील कम फ्रॉम 70 दिवचले काँग्रेस खंय आहा तुमची पेडण्यां काँग्रेस खंय आहा बार्देजां काँग्रेस खंय आहा तिसवाडी काँग्रेस खंय आहा येस बरोबर प्रश्न विचारलो तुम्ही हय प्रूफ ऑफ द पुडिंग लायज इन इटिंग बरोबर न्ही जे कितें तयार जातली खिचडी फाल्यां
पकवानां जे तयार जातले म्हणजे वोट्स जी पडटली पळय ती बूथ ते बॉक्सां उगडल्या नंतर वोटींग कावंटा वेळार कळटलें. हांव सगळे कडेन फिरतां, सगळे कडेन फिरलां आनी दॅट इज सुपरफिशली कितें आसता, कोण तरी मिनिस्टर आसा, आमदार कोण तरी आसा, पावरान कोण तरी आसा, कितें तरी काम हांगा लोकांक आमीश दाखोवप, तुज्या भुरग्याक नोकरी जाय मरे हांव दितलो, तूं म्हजे बरोबर राव, तुका आनी कितें जाय अमकें जाय मरे हांव करून दितलो, तूं राव थंय. अशा प्रकारचो लोकांच्या अडचणीचो फायदो घेवपाचो प्रयत्न गोंयभर चल्ला, रादर देशभर चल्ला अशें आतां म्हणूं येता. पण ह्या इलेक्शनाक म्हाजी खात्री आसा, नवो भुरगो पळय तयार जाता हें सगळें तो पळयता. खेड्यापाड्यान जेन्ना हांव गेलो पळय लोक म्हणटात आमी विटल्यान हांकां सांगतात, जाणटी बायलां सांगतात, तरूण भुरगे सांगतात आमी विटल्यान, कितें चल्लां सदां उठून हें. आनी जेणे अशा प्रकारे इलेक्शन लागीं पावलें की इतल्यो नोकऱ्यो तुमकां दितले म्हूण सांगून एक फार्स करप, सगळ्या एग्जाम परीक्षा घेवप तांची करप, टेस्ट घेवप हो फार्स करप, शेवटी नोकरी कांय ना. गोव्यातले अनएम्प्लॉयमेंट इज दी हायेस्ट इन द कंट्री, हे फिगर आतां आमच्या समोर आसात. भाई काँग्रेस खंय आहा? काँग्रेसीचे ऑर्गनायझेशन तेच तुमकां सांगता हांव, काँग्रेस अशा ठिकाणी आसा. आता ह्या दोन्ही जेन्ना आमचे सिट्स निवडून येतले त्या वेळार काँग्रेस खंय आसा ती कळटली. ओके, येस, या आणि तोच फायदो फाल्यां असेंब्लीक जातलो. ओके कॅप्टन, आय विल कम टू द इश्यूज म्हळ्यार ज्या इश्यू खातीर तुमी झगडले, अँड देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग आर्ग्युमेंट अबाउट ते, मागीर कोल आसूं, डबल ट्रॅकिंग आसूं, एनवायरमेंटल इश्यूज आसूं. एक थॉट प्रोसेस आसा की हे इश्यूज घेवन तुमचो पक्ष फाटल्या विधानसभा निवडणुकीक गेलो, तुमी तुमची भुमिका दवरली, बीजेपीन आपली भुमिका दवरली, ती भुमिका जिखली न्ही, आज तुमी परत तेच इश्यू घेवन लोकां म्हऱ्यान वतले. म्हाका दिसता समवेअर तेन्ना प्रेजेंट करतना वी वर नॉट इफेक्टीव. ह्या फावट जशें आमी लास्ट 18 म्हयने ब्लॉक्स बिल्ड करतना वी वर कनेक्टिंग नॉट टू बिल्ड ब्लॉक्स बट वायल बिल्डिंग ब्लॉक्स आमी तांकां सांगताले पळय हे इश्यू आसा, हें पळय इलेक्शन आसा, हें तुमकां आनी आमकां न्ही, आमच्या भुरग्यांक, हे फ्युचर जनरेशनाक, दीस इज आर प्रोबेबली लास्ट इलेक्शन, वी हॅव टू फायट टू डेथ म्हणटा पळय तशें, टू विन, टू सेव्ह गोवा. दीस गोवा हॅज टू बी सेव्ड आमकां लागून न्ही, आमच्या भुरग्यांक पण लागून. जे इश्यू लोकांनी 2022 मानून घेतले नात ते आज मानून घेतले. ते इफेक्टिवली आमी प्रेजेंट करूंक नाशिल्ले. ह्या फावट जितल्या ब्लॉकांनी आमी जितले घडोवन हाडला आयज ते उलयतात, दे आर टॉकिंग द लँग्वेज जे आमी उलयताले. सो सगल्यांक लोक विचारता, नरेंद्र मोदी आयिल्लो, जस्ट हालींच आयिल्लो, तो आमचो अडानींक आनी अंबानींक घेवन कित्याक आयिल्लो स्पेशल एअरक्राफ्टान, बेश्टेक इनॉग्रल फंक्शन आशिल्लें ONGC, कित्याक आयिल्लो? डबल ट्रॅकिंग जाता कित्याक? आतां सगळ्यांक खबर आसा कोल हाडटा म्हण. पण हे इश्यूज कॅप्टन So, I'll just complete. रेसोनेट विथ द इलेक्टोरेट. Yes, because today, not only in South Goa, in North Goa also they have realized हे सगळें पळय कितें जाता, जावं डबल ट्रॅकिंग. फॉर एक्झाम्पल आमची आवय म्हणटा म्हादय, वाय म्हादय इज गेटिंग डायवर्टेड, ते म्हणटा पाणी नाही आहे, पाणी आसा, कृष्णा रिव्हर इज देयर, सो मेनी बेसिन्स आर Okay, देयर. on Madai, No, I'll yeah. just complete. The coal which is coming is for the steel plants that are being set by Jindal and they require massive amount of water for cooling. ओके, सो दिस इज गोइंग देयर. Absolutely. माई मादईचो इश्यू हांव परत तोच प्रश्न विचारता. उत्तरेचे जे इश्यू आसात ते घेवन तुमचे आमदार तेन्ना इलेक्शनाक गेले, आज तुम्ही परत रिहॅश करतात ते Correct, issues. rehash आणि करता. यू आर होपिंग दॅट पीपल विल वोट डिफरंटली. येस, डिफरंट अशासाठी की म्हादयचें उदक डोंगर फोडून भुयार काडून जेन्ना कर्नाटक पलतडी व्हरता आनी आमचे भाजप सरकार हांगा उगी रावता, भाजप सरकार उगी रावनीच म्हजो खासदार, उत्तर गोंयचो खासदार जो मंत्री आसा ताणें एक शब्द उलयलो कितें दिसा, तो उलयलो ना. फक्त म्हादय गेली न्हय, आतां दोंगरांतल्यान ज्यो बारीक मोठे न्हंयो आनी व्हाळ आसात त्या व्हाळाचेर कर्नाटकांत बंधारे बांदपाक लागला आनी फाल्यां तेंच जातलें, त्या वेळार तूं कितें करतलो? भाई दुसरी कर्नाटकाक तुमची सरकार आसा. आसूं दी, जरी आमचें सरकार म्हळ्यार काँग्रेस पक्षाचें सरकार आसा, हय. आसूं दी, हरकत ना, आमी विरोध करतात. आमचें उदक तुमकां व्हरूंक मेळचें ना. तुज्यो कृष्णा नदी, तुजी आनी कितें न्हंयो त्यो हार्नेस कर. स्वताची सरकार असल्या सुद्धा हय, ती सांगपाची ताकद आमकां आसा. Yes. लोकसभेक विरोध करतले. आय विल डू दॅट. रमाकांत खलप विल डू इट अँड आय प्रॉमिस इट. फक्त कडशी म्हादयच वचूंक ना, आमचे पेडणे वच, मोपाच्यान कडशी न्हंय म्हणून ते महाराष्ट्रांतल्यान येता. विरडी तुमी आमची वाळवंटी न्हंयत पळयात, महाराष्ट्रांतल्यान येता. ती थंय डायवर्ट जावपाचो प्रश्न बरवलो आनी आमी उबे आसात त्यो सांबाळपाक. कडशी मोपा
ह्यो न्हंयो सांबाळपाक उबे रावल्यात, विरडी सांबाळपाक रावल्यात, आमी ही म्हादय नदी सांबाळपाक उबे आसात. ओके. आणि म्हादय बाबतींत हांवें एक रिक्वेस्ट केल्ली, हम्म. डिमांड रिक्वेस्ट. हांव एक अदवोगात न्ही, एक वकिली करणारो मनीस हांवें त्या वेळार पर्रीकाराक सुद्दां तेन्ना लेटर दिल्लें की म्हाका तुमी एक वकील पत्र दियात. तुम्ही झगडटात म्हणून. हांव झगडटा, फ्री झगडटा, म्हाका एक पयसो नाका. कोर्टार ऑफकोर्स तुमी आर्मी ऑफ वकील थंय धाडल्यात, तांच्या बरोबरीनय काम करता म्हणजे कितें तरी बाजू ओके. मेळटली. हांव लास्ट प्रश्नाचेर कॅप्टन या हांव एकूच एड करूंक सोदता. या जे आमचे सर खलपान सांगला की श्रीपद नाईक ओगी रावलो ना, ओगीत रावंक ना तो. ताणें सांगलें डीपीआर तर स्क्रॅप करना, आय विल रिझायन, आनी मागीर सायलंट गेलो. मागीर सायलंट गेलो. करेक्ट. ही सेड आय विल रिझायन, स्क्रॅप करना जाल्यार मागीर सायलंट गेलो. ओके. हांव फायनल हाचेर येता कॅप्टन की देर आर मेनी कंटेंडर्स इन सावथ आनी काँग्रेसीचे आमी एक पळयलां कंटेंडर्स खूब आसतात, मागीर एकट्याक जर तिकीट मेळ्ळी उरिल्ले कंटेंडर्स गायब जातात. दे काँग्रेस नेवर पुट्स अप अ युनायटेड फ्रंट. ह्याय खेपे तेंच ना पळय, इवन जेन्ना आमी एप्लाय केल्लें, जेन्ना पार्टीन रिक्वेस्ट केलें, 5th February वॉज द लास्ट डे फॉर एप्लिकेशन. हांवें इवन इन रायटींग दिल्लें, देर इज अ सिटींग MP, ब्लॅक एंड व्हायटान आसा ते. इफ द सिटींग MP डज नॉट कॉन्टेस्ट ऑर द party looks out for new candidate, my application should be considered. I was not challenging anybody. माझें application in case sitting MP is not there. But हांव वचोन श्री फ्रांसिस्को सार्दिनाक मेवलो, because last electionाक पासून though I was not in Congress, I supported him across. So he has promised, I took his blessing. आणि श्री गिरीश चोडणकरान पासून जेन्ना मेवले पयर ताणें सांगलां आपणाचो फूल सपोर्ट आसतलो. ओके. बाई फायनल प्रश्न आरजी, तुम आज हांवें मनोज परवाचो एक फेसबूक पोस्ट वाचलो की हे 70 जे क्रॉस केल्ले उमेदवार आसात तांचे कडेन आनी पळयनाकात. आय एम द यंग फेस, आय एम द न्यू फेस, लुक एट मी म्हणून. हाव मच नंबर वन आरजीचो इम्पॅक्ट आनी हाव आर यू सीइंग द growth of that political party? Okay. First of all, look at our constitution of our parliament, Rajya Sabha, Lok Sabha. कितें जाता, लोकल लेवल पंचायत आसता, तरुण भुरगे झगडटात, निवडून येतात, सरपंच पर्यंत पावतात, मातशे आनीक व्हडले म्युन्सिपालिटीन येतात, जिल्हा परिशद जाल्ले, असेंब्लीन येतात, लोकसभेन जाल्ले. आनी एज, एक्सपिरियन्स, विजडम, हें सगळें दीस सम टोटल ऑफ ऑल दीज वर्च्यूज आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन बाय द इलेक्टोरेट. हांव कोणाक कमी लेखिना. हो नवो पक्ष, नवे भुरगे धडपड करतात, कांय वेळार तांचें हांव कौतुकूय करता, टिका करना, कौतुकूय करता. तांची मॅथोडॉलॉजी त्यांच्या वयानुसार ती किंवा त्यांच्या धडपडीनुसार त्याची वेगवेगळ्या प्रकारे आसूं येता. परंतु लोकसभेन वचण्या इतकी ताकद अजूनपर्यंत ह्या पक्षान निर्माण करूंक ना. हे एक जालें. दुसरें, सगळे भुरगे तरुण आसात, हे खूपच तरुण आसात, तुमकां जाणटे तांकां इमॅच्युअर म्हणू नाका. हे जाणटेपणाचो पळय जो कितें एक परिपक्वता जी आसा पळय, आय चॅरिश दॅट. आनी लोकय सांगतात करो, आनी ते करता ते पळयतात. रमाकांत कल्पान केलें कितें, लोकसभेन तो गेलो पयल्या दिसा जी संदी ताका भाशण करपाक मेळ्ळी, ते एका भाशणांतल्यान ताणें आमची कोलवाळचो पूल आमी मुख्यमंत्री पंतप्रधाना कडेन कांय फरक पडचो ना आरजीचो? कसलो फरक पडपाचो? कांय फरक तांकां पडचो ना आरजीचो? लोकांक आमी विनंती करतात आनी ते आरजीकय विनंती करतात. कितें म्हणून? लेट युअर टायम कम. कळ्ळें न्ही. आज लोकसभेक तुमी गरज नासतना आमची मतां खावन दुसऱ्याक किंवा भाजपा हय बीजेपी आसा तांकां तसो फायदो करून दिवपाचो पाप तुमी करूं नाका. आनी लोकांक ही खबर आसा. तेन्ना आज गोंयची जनता जी आसा, उत्तर गोंयची, दक्षिण गोंयची, आरजी आसूं आनी कोणी आसूं, आनी आमच्या बरोबर इंडिया हें जें गठबंधन जें आसा ताचो फायदो जावचो ना आमकां. ओके कॅप्टन, फायनल आरजीचो कांयच फरक पडचो ना बिकॉज सावथ जे आमी सावथान पळयलां, म्हाका दिसता यू वील सी ऑन 4th June दॅट जो तो एक हें कशें दिसतालें वेव कसो, दॅट वील वॅनिश. हय, यू आर सो कॉन्फिडंट? येस. वाय? देर इज अ रिजन. बिकॉज आयज लोक जेन्ना आमी भोंवले एक्सटेन्सिवली 18 म्हयने जाले भोंवता, आनी ते इज नाव फॉर्च्युनेटली सीइंग माय ओपोनंट मिसीस पल्लवी धेंपो. What does Captain Viriato Fernandes represent? हांव फक्त आवाज, आय एम रिप्रेझेंटेटिव्ह जे लोक सगळ्यांनी लढाई केल्ली आसा गोंया सेव्ह करपाक. अँड वॉट डज मिसीस पल्लवी धेंपो आरजी तेच रिप्रेझेंट? म्हणटा. ना, आय एम कमिंग टू दॅट. हय. मिसीस पल्लवी धेंपो विल बी
रिप्रेझेंटिंग अ पार्टी अंडर हुम हे सॉलिड डिस्ट्रक्शन गोंयचें चल्लेलें आसा. बी इट डबल ट्रॅकिंग, बट बी आरजी तेच म्हणटा. आरजी जशें आमचे सर रमाकांत खलपान सांगलां हम्म. पळय, लोकांकूय खबर आसा लोकसभाक नॅशनल पार्टीज आर फायटींग. आरजीक वोट घाल, एवरीबडी नोज दे आर नॉट गोइंग टू विन. नोबडी वॉन्ट्स देअर वोट टू गो वेस्ट. सो आय ऑल्सो रिक्वेस्ट आरजी, इट इज नॉट लेट. विड्रॉ. विड्रॉ. तुमकां अजून हें आसा कितें, पीपल ऑफ गोवा विल रिप्रेझेंट दॅट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. फॉरगेट बीजेपी काँग्रेस. इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा यू टूक अ बोल्ड स्टेप टू सेव्ह गोवा. ओके, हांव इतल्याचें थांबता. 2 गजाली म्हाका खूब उलयले आमी आनीकूय करया अशें, पण वेळेचें बंधन आसता. हांव एक गजाल भाईन सांगला, ही उघड चॅलेंज श्रीपाद भाऊ डिबेटाची 18 म्हयने विरुद्ध 25 वर्सां. 25 वर्सां. आणि एक दुसरें, कॅप्टन इज सेईंग अपीलिंग आरजी दॅट विड्रॉ, अजून टायम आसा, लेट इट बी 1 to 1. हांव इतल्याचें थांबता. बाई जसो प्रचार आतां फाल्यां सुरू जाता, ऑल द बेस्ट Thank you. टू बोथ ऑफ यू. आणि Thank you. प्रचाराच्या दरम्यानूय And उलोवया. also Yeah. a debate between me and Mrs. Pallavi. 100%. Now, if that's the offer, I am gladly as a journalist waiting for both these things to happen. Good, So good, thanks a lot. आणि म्हाकाय दिसता की अनुभव प्रसंग येता तेन्ना you will also come to this same studio and do those debates. You will not go anywhere else. Okay. हांव हें उतर घेता आणि तांकां भाई Thank you. कॅप्टन थँक्स अ Thank लॉट you. फॉर पार्टिसिपेटिंग. We will come again after as victorious MPs. हांव इतलेंच म्हणटा भाई की इतलो प्रचाराचो बोवाळ चालू आसतना कॅप्टन तुमी आयले, इतले मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. Thank you. Thank you so much.